डॉक्टर मॉम मिगेल बायलेल कंडिशन कशी असा आस्पत्रे दवा हरकत आहेत की हां तिके केअर घेऊ का तिका तुम्ही म्हळ्यार बी पी तिके चड जाल्ला कसं की टेन्शन घेतला मायेन बट जाल्यार आस्पत्रेक अडमीट कोरका आशिले जाल्यार आस्पत्रे जाग ना जाल्या त्या नमने पेशंट भरलीं ती पुरा ಜನಕ್ಕೆ ಓಂಕಿ ಉತ್ಕಡೆ ಬಾ ಹಾ ಗೌಂತಲೆಂಗ್ ಪೂರ ಒಂಕಿ ಉತ್ಕಂಡ್ ಮಳರಿ ಹೀಗೆಲ್ಲ ನಿಮಿತಿಚ್ಚಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಾಮ ಈನೆ ಮಾಟ್ ಮಂತ್ರಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕಸ ಮುಂಚೆ ಅಮ್ಮಿ कसन उलयतात माये हे कालंतू माट मंत्रवे थो अयो तुम्ही नमगनती डॉक्टर मामा तुम्ही प्रसिक्किल नवे असल नमगनती हिगेल हप्पोळ होडी खाऊनूच असिल्यांग पूर्ती ओंकी उत्कट सूर दलेले तुम्ही वेरे तशी उलचवे मम्मा हे कालंतू छे तुम्ही इतले सांगतात नवे हांव प्रति दिवस वनमाल मय्यन केलेले हप्पळ होडी खाऊचे म्हाका जेवणाक कसन नतलरी होडना एक दोन होडी एक पप्पड अस्कत तीची केतने गेले अंगडी दुकून घेऊन वता आज वेरे तंतू जेवण कोण आयला म्हाका कसं नाही दाय निमो कसं लेक सरोज माई दैव भक्ती नवे ती घरांतू केतने पूजे पुनस्कार म्हण करता असता आणि तुमगेल बायल व्रत पूजे उपवास म्हण करता असत मो ताजे फलानिमित्ती तुमका कसने दायनी की म्हणू गाऊन तुलेंग पळे ती पुरा जनक ओंकी उत्कडे गवंतुलेंग पुरा ओंकी उत्कट सूरदಲ್ಲ होई ನಾ ಮರ್ಣ ಆಮ್ಗೆಲೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಂತೂ ತನ್ನೀ ಭರ್ಲಿಂತಿ दलरी हक्कनी वनमल होन्नेक कसने लिंक कोर नका तुम्ही ते सत्येंद्र हांव बरोवन दिल्लो वखत पुरो दी आनी टेस्टांनी बरोवन दिला ते प्रदल तितले वग्गी करय फायपर भितर कोर न्हू रिपोर्ट घेवन यो इते हा दायत डॉक्टर मॉम एक वार सोंड करूयात की हा तुषार ना म्हणेल ते नाता कोर का नवे सत्येंद्र वेळ कोर नाका कितलोगी तू हे प्रकर्त की तितलोगी चांग दत्ता कसा प्रॉब्लेम म्हणून दवरून काडल्यारी कडेर वखत दिवच्याक आमकां सुलभ दत नवे ताच खातीर सांगिले हा हा दायत डॉक्टर मॉम ओके डॉक्टर मॉम रबती अम्मा चा करता अम्मा एक चा कर गो नाका नाका होड ना अनेक पण तेत आयता ए सत्येंद्र कसं म्हणलेकला तू मका घरा कोण येयल्यारी गेल्यारी चाकोन दिवताले आड म्हणवे त्या प्रसाद दिनारे सकाळ दुखून रंदप कोण कोण मग पूर धावून गेला तू कोणाल खातीर अंदप केल मारे ती म्हाका न्ही गेले बैलेक चेडू आमका तीन केलेले आशिल्ले आमी तेंचे हून कोण घेवन जेवलीं ती तुमकां दोगांक तू केलेले बा ताका इतलें सुस्त वे सुस्त दायनशी हांव म्हणतार नवे हा असं सोडी डॉक्टर मम्मा नाक म्हणलं त्या सोडी अम्मा मी गेला की काय दुड्ड ना गो अम्मा आसिल पूर्ती ते सुधाकरक नी रोईन मायेक दिल्ली गो हातान चड कास ना गो अम्मा तुक पयर दिल्लेल पळय हांवें एक छोटी गो अम्मा डॉक्टरान मस्त टेस्ट नी बरोवन दिला वखद हाडच्या मी गेला दुड्ड ना गो अम्मा एक छोटी गो अम्मा मागीर ताका कितले सेरसून दित गो हांव तू कोणाला दवा निमगून घ्या रे आमगेला दुड्ड ना कळवे एक रुपये ना आमगे लगी नाही तुमगेला दुड्ड ना म्हण म्हाका गोत आसा ना पयरी कसं की अवंगल घेऊ का म्हण हांव तुमकां दिल्लेले नवे तेवे मिगेला ना आसिल प्रति वट्ट कोरून तिने दिल्लेले नवे आतां ती हुशार ना म्हण निमगीत आसा ना म्हळ्यार हांव खंडीत निमगी नाशिल्लो ना हुशार नातल्यारी तितले असल्यारी तितले आमगे लग्ना म्हणल्यार ना म्हणचे पशी दिवच्याक मन ना अशी म्हळ्यार कशा मा आमी एका घरांत असले मागीर एकले जावका न्ही गो इतले दिवस तीन तुमगेले सेव केली मगो आतां ती हुशार नाशी न्हिदेल्या एक चूर करून या नवे तुमकां सत्यना आयली पडे तुगेले बैलेले मोगा फ्रेंड ती कांय पुणी दिवच्या पुरो ओ कस्तुरी हांव हंगस गो यो गो भितरी सत्यना वनमालक जोर हुशार नाखे नवे विश्वनाथ म्हणलेल म्हाका कसंदला तुगेल वनमालक केल्लेल कर्म वापस आयला तांकां हांकां पुरा माट मंत करतसील ना तुमी दोग जण तीक लागला आतां तुका केदन लागता की कसन उलयत गो अम्मा असं सत्यना सत्यमित्य पळोवच्याक देव आसा आतां आमगेल वनमालक कशें आसा म्हूण सांग तुगेल वनमालकाक जोर हुशार ना डॉक्टरान तिका पट्टी बरोवन दिला
ताका दुड्ड ना म्हणून हो वद्दडितस. अयो हा तश नाही गो. सत्यण्णा मक्क तो बहिणीला याक म्हण सांगला नव्हे मळमगिरी मुच्चू मरे नाशी सांगका. हा तशानी कसं ना गो कस्तुरी ದುಡ್ಡು ಮೆಲ್ಚಸ್ ಮಕ್ಕ ಪುಂಡು ಮಮ್ಮನ ತಿತ್ತು ಮಳ್ಳಾಗೋ. तू ही फट्टी सांगते शिकलोय सत्यण्णा. हा पुंडू मम्मान तुगेले चकुली ऑर्डरनी कॅन्सल केलेले म्हाका कळला. तू अंगडी बशा पुरो हांव गांव गांव भोंवता गोतच नव्हे. हा त्या होई आताच नाही गो फुल्ली बाकीसिले दिल ताणे. मी जाणस सत्यण्णा कसने उलोचना मिगेला कसिल तितला हाण दित हाव तंतू आमगेल वनमालक कसन ट्रीटमेंट दिवचे जात की कसन टेस्ट करोका की ते पूर्ती करोका पक्कने उणिदಲ್ಲ ರೀ हांव कशी पुणी कोण अरेंज करता दैत्वे. अयो नाक गो कस्तुरी तुमची पाप इतले कष्ट रस आणि आमक दिवच म्हणली नाका नाक गो. हाव कोणकोणाक दिताना मिगेल अण्णाक नी होन्याक दितास कळवे नक्क मनचना आणगल्ला हावे मिगेला असिल तितला हाण दित. हे जन्मन तुगल रीण तीर्सोच्या दायना गो कस्तुरी. न्यायदान पळचे गेले रे हे डायलॉग हांव सांगका. त्या पर सोड सत्यण्णा आणि तुम्ही पर जेवण केलींत की. हा जेवणानी केलींत गो काल तीन केलेल प्रतिष्ठशी असिले त्यांची हून कोण जेवलीन ती. सत्यना भाई हाव पानपळ कोण हाडता नाक म्हणका आमक दव हाणक गो साहेबिनी तांका कसंदाय की करी म्हाक्का निमिगेल बमणाक हाव रंदप कोण घेत गो ते माट मंत्र केलेल प्रामक नाका बा. होई वे मये तुमगेल उत्तर ऐकून म्हाका भारी खुशी दले. अशी पुणी तुम्ही रंदप कोण घेत तश दल्ली नव्हे. देव बरे कर तुमका. म्हाका हंगसून उलयत गो तू. ना बा तुमकनी हंगसून उलो तितले होड मनीशवे हाव तुमगेल प्राय कसने मिगेल प्राय कसने नी तुमका आमगेल वनमालक रंदप करू सोणा म्हण एक भारी बेजार असिल नव्हे. आता तुमका एक चान्स मेळ नव्हे ताका म्हाका खुशी दल्ले. सत्यण्णा हांव येता. हा दायत गो कस्तुरी. ದುಡ್ಡು ಹಾಣ್ ದಿತ್ತ ಭಾಯ್ ಸಕಣೀಚಿ ವನ್ಮಲಕ್ಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಅಪ್ಪನ ಹೊರ್ಕ ಹಾವ್ येऊ कदला रे येता. नाक गो हा चलडू कोण आपण हरतती तू काही पाप मस्त कडे काम असते नव्हे. काम असता शशी म्हण सांगला रे यार तर कोण घेत ती. नाक गो कस्तुरी आम्ही आपण हरतती तू इतले उपकार करतस न मारे ती देव तुका चांग करो.